ताका कितें जालें तो कॅन साखर भरून दवरूंक न्हू, डेली दूध जे आहा पळय न्हू तें डेरीन घालूंक जाय म्हणून कॅन वाटले. हा, जो कोणाच्यो गायी आहा, जो कोण सारें तयार करूंक शकता, गायी आसा आनी भाटूय आहा, तेका सारें तयार करपाक जाय. पयलीं तयार केल्लें सारेंय दिलां आनी कशें तयार करपाचें तें बॅगूय दिलां. आमी म्हणटा तुमी रेडी करा, मार्केट आमी दिवपाक तयार आहा. म्हाजें तर हेच म्हणणें आसा की तुमी रेडी करा, तेका सगळ्याक जे तुमी पिकयता तेका आतां मार्केटूय जाय जाल्यार आमी दिता. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनच्या वतीन तुमी जितकी भाजी तयार करता तितकी भाजी आमी विकत घेता. कारण खुबशे यूथ आमच्या फुडल्यान, नो डावट जॉब करचोच, बट जॉब करता आसतना कम्युनिटी फार्मिंग नावाचो प्रकार आसा. गांवांतले सगळे लोक एकत्र येवन आमी कम्युनिटी फार्मिंग आनी इंटिग्रेटेड फार्मिंग, कम्युनिटी म्हणजे सगळ्या गांवांतले भुरगे एकी कडेन येवन तेंच्यांनी करप, इंटिग्रेटेड म्हणजे डेरी आसतले, हॉर्टिकल्चर आसतले, फिशिकल्चर आसतले, पोल्ट्री आसतली, हे सगळे एकी कडेन करप.